गव्हाणे सत्तरी शुक्रवार रिक्षा आणि बोलेरो जीप यांच्यामध्ये एक भिरांकूळ अपघात झाला। या अपघातात मावळिंगे रावपी रिक्षात चलोवपी आनंद चारी एकाक मरण आयला। दनपरा 2:30 हो अपघात जाल्ल्याची माहिती पुलिशेन दिली। आज गव्हाणे सत्तरी हांगासर मालवाहू रिक्षा आणि बोलेरो जीप हातून झालेल्या भीषण अपघातात रिक्षा चालक आनंद चारी ह्यो जाग्यारच तेका मरण आयले। ह्या वेळार सविस्तर माहिती अशी की अंसोळे आणि गव्हाणे हेच्या मधोमध जो गांव येता तेका अंसोळे म्हणटा आणि ह्या अंसोळे गांवांत जेन्ना बोलेरो जीप आणि मालवाहू रिक्षा ही आयली तेन्ना त्यांची समोरासमोर टक्कर जाली। ह्यो अपघात इतलो व्हडलो आसलो की हातून जो रिक्षा चालकाचो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारच तेका मरण आयिल्लें आसा। ह्यो मावळिंगे डिसोली हांगातलो आसा आणि तो काजू बियां घेवन वयतालो। तशेंच ही जी जीप आसा ती केरी सत्तरी हांगासर राणे कन्स्ट्रक्टर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा आणि हातून दोग जाण आसले, तेतूर दोग जाण सद्या गंभीर जालेले आसा। बोलेरोतले जे अणप्पा आणि उमेश आसा तांकां गंभीर दुखापत जालेली आसा आणि तांकां तातडीन वाळपे 108 वाळपे हॉस्पिटलांत हाडून तांकां आतां GMCन शिफ्ट केलेले आसा। तशेंच वाळपे पुलिसांक जेन्ना तेजी म्हायती कळ्ळी तेन्ना वाळपे पुलिसांनी तातडीन घटनास्थळी वचून पंचनामा केलेलो आसा। तशेंच जी बॉडी आसा तांकां वाळपे हॉस्पिटलांत हाडून तांकां सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे GMCन व्हेलेले आसा। तशें वाळपे पुलिसां तपास सुरू आसा आणि ह्यो अपघात इतलो व्हडलो आसलो की वाळपे भागांत सगळे खळबळ वाजलेली आसा।